वाखाणणीचो देव, तो सोबीत कायेचो देव, तो शांत कायेचो देव, आनी तो सोबीत देव आमचे भितर आसा. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर करून आमच्या देवाक दिन वासूया. Obranto borohon talaba shikhatro otrama sikhetra lande. Oglohon tolobo shikhara barabarabanto robo sikhetra lande. O gloria mahima stuti. Obrahan talaba shikhatro otrama sikhara barabantalehe. Libranto robo shikhetra otrama sikhara barabarabanto robo ziketra lande. O gloria mahima mahima. Oblahanto robo sitra lande. मोगाच्या भाव भयणानो देवाक दिन वासूया. परतून एक पावट ताणें आमकां एकठांय केल्यान, परतून ताणें आमकां एक नवें जिवीत दिलां. आमचे भितर हो श्वास घातला, देखून आमी ह्या संवसारान जिवी आसा. मोगाच्यानो देखून आमी ह्या संवसारान जिवी आसा. देवाची पवित्र उतरां आमकां सांगतात, उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या दर एका उतरा वरवीं मनीस जियेता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयजचें कितें आमी जियेता ह्या संवसारान तें देवाच्या उतरा वरवीं. कित्याक देवाचें उतर आमकां जिवीत दिता, देवाचें उतर आमकां सता वाटेन व्हरता, देवाचें उतर आमकां सामर्थ्यान भरता. कित्याक हे देवाचें उतर जिवी आनी गुणवंत दोनूय वाटेनी पाजाळलेले तरवारी भाशेन. शब्द मनीस जालो, देवाचें उतर मनीस जालें आनी ह्या संवसारान येयलो. आनी हो शब्द म्हटल्यार आमचो जेजू क्रिस्त. देखून हे देवाचें उतर म्हटल्यारूच जेजू क्रिस्त. सो ह्या जेजू क्रिस्ता वरवीं, ह्या देवाच्या उतरा वरवीं आमी जियेता मोगाच्यान. आनी तें उतर आयकता आनी तें पाळटा आनी तें सदांच फॉलो करता. त्या वेळार आमी जेजू क्रिस्ताक आमचे भितर घेवन चलता. तर मान दिवया मोगाच्यान ह्या देवाच्या उतराक, पवित्र पुस्तकाक. कित्याक पवित्र पुस्तक हें सामर्थ्यशाली आहा. सगळीं पुस्तकां ह्या संवसारांतली हर एक वस्तू काबार जातली, पूण देवाची सामर्थ्यशाली उतरां केन्नाच काबार जावची ना आनी ती सासणाक उरतली मोगाच्यान. आनी तें उतर तुका आनी म्हाका दिलां. कित्याक देवान तुका आनी म्हाका त्या उतरा पासत रचल्यान. ह्या उतरान पासत देवान तुका आनी म्हाका रचल्यान आनी आमी ह्या संवसारान जिवी आसा ती फकत ह्या उतराक लागून. देखून आमी देवाक दिन वासूया, ताची स्तुती करुया, ताका वाखाणुया आत्म्यान, ताका दिन वासूया मोगाच्या. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. सामर्थ्य देवाच्या, सामर्थ्यशाली देवाचें उतर आमकां निटायेर हाडटा. तें देवाचें उतर आमकां शिकयता. उतरा उर्वी मुनी जियेता.
उतरावरवी मुनीची येता देवाच्या उतरावरवी मुनीची येता देवाच्या उतरान मोगाच्यान आमच्या कुडीक पेकोणीत मेवता. या देवाच्या उतरान आमच्या मोतीक शांती मेवता. आमच्या आत्म्याक सोडवण मेवता. हुंड्यावरवी न्हय पण देवाच्या उतरावरवी मुनीची येता. हुंड्यावरवी न्हय पण देवाच्या उतरावरवी मुनीची येता. देवाचे उतर कुडीक पेकोणी दिता. देवाचे उतर मोतीक शांती दिता. देवाचे उतर आत्म्यांक सोडवण दिता. देवाच्या उतरान मुनीची येता. हुंड्यावरवी न्हय पण देवाच्या उतरावरवी 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 मुनीची येता. देवाचे उतर म्हाका जिवीत दिता. देवाचे उतर जिविता भान दाखयता. देवाचे उतर जिवी सुफळ करता. देवाच्या उतरान मुनीची येता. हुंड्यावरवी न्हय पण देवाच्या उतरावरवी मुनीची येता. हुंड्यावरवी न्हय पण देवाच्या उतरावरवी मुनीची येता. देवाचे उतर कुडीक पेकोणी दिता. देवाचे उतर मोतीक शांती दिता. देवाचे उतर आत्म्यांक सोडवण दिता. देवाच्या उतरान मुनीची येता. हुंड्यावरवी न्हय पण देवाच्या उतरावरवी 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 मुनीची येता. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
आजचे देवाचे उतर पळयात कितें आयज सांगता तें. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर म्हणटा उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरां वरवीं मनीस येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो उतर आसा आमचें खरें काम. आमेन. देवाचें उतर जावन आसा आमचें खरें काम. आमेन. जो कोण देवाचें उतर वाचता तो संपूर्ण काय आपल्या जिवितांत बलिश्ट आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जो कोण देवाचें उतर वाचता तो संपूर्ण कायन आपल्या जिवितांत बलिश्ट आसा. आमेन. संपूर्ण कायन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक 115वें साम म्हणटा एक तरणो शीव उपाशी रावंक जाता पूण देवाची उतरां जो कोण उलयता आनी वाचता तो केन्ना उपाशी रावंक जायना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तरणो शीव दावीद राजा म्हणटा म्हजो आत्मो देवाक काडून उडयनाकाय. तेका जाणा आसलें जो पवित्र आत्मो आसलो तो खूब गरजेचो आसलो. ज्या वेळार तेणी अभिलेश सांगाताक पाठाक केले. साम 51 म्हणटा देवा म्हजो आत्मो काडून उडोवं नाका. सो खूब म्हत्वाचें आसा देवाचें उतरां. आयज एक टायम ना जेयल्यात तरी जाता. घडये तुमकां अन्न नासतलें पूण जर तुमी देवाची उतरां उलयतात त्या वेळार तुमी आयज खरी जियेल्यात. प्रेज द लॉर्ड. जर तुमी आज सगळ्यान बेश्टांतले बेश्ट हॉटेलांत तुमी फूड खाल्लें आनी तुमकां दिसलें हांव सगळ्यान बेश्ट फूड खाल्लें पूण हांवें बायबल रिडींग करूंक ना, तूं त्या दिसा जिवना आसाय, तूं डेट आसाय. आमेन. पूण ज्या वेळार तुवें कांयच खावंक ना, उदीक पासून पिवंक ना, तुका उदीक पासून कोणी दिवंक ना पूण देवाचें उतर आयकलाय, तूं त्या दिसा पोट भर जेयलाय. प्रेज द लॉर्ड. हेका म्हणटात देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड. आनी हें दर एकल्याच्या जिवितान आसूंक जाय. दर एकल्याच्या जिवितान. प्रेज द लॉर्ड. पळय आजचें देवाचें उतर आयकया. फिलिपकाराचें पत्र 2 अवेसर फिलिपियन चॅप्टर 2 वर्स 4 and 5. फिलिपकाराचें पत्र 2 अवेसर 4 आनी 5. आनी पळय देवाचें उतर थंय कितें सांगता तें. देवाचें उतर अशा भाशेन सांगता आप आपणाच्या फायद्याचें चिंतू नाकात पूण दुसऱ्यांच्या फायद्याचें चिंतात. तुमची भावना म्हटल्यार तुमची फिलींग जेजू क्रिस्ताची भावना जावन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थंय देवाचें उतर भागयत पावलो फिलिपकारांक कितें सांगता. भागयत पावलो फिलिपकारांक अशा भाशेन सांगता कितें तर आपल्या फायद्याचें चिंतू नाका. प्रेज द लॉर्ड. आतां तुमी म्हणटाले ब्रदर आमच्या फायद्याचें चिंतणें वायट आसा कितें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय समजून घेयात आमच्या फायद्याचें म्हटल्यार फकत म्हाकाच. प्रेज द लॉर्ड. सगळें कितें तें म्हाकाच जाय, म्हाकाच जाय, हांवूच करतलो, हें जाय तें जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय ह्या संवसारांत थोड्यो वस्तू आसात जे देवान गरिबां पासून सोडल्यात. पूण आतांची जी मनशां आसा ना जी गरिबांच्यो वस्तू आपणाक जायो म्हूण मागतात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळय हांव तुमकां देवाचें उतर सांगता. ज्या वेळार दावीद राजा आपल्या वेळार राज करतालो, ज्या वेळार राज करतालो त्या वेळार दावीद राजा लागीं सगळें आसलें. दावीद राजा लागीं पदवी आसली, दावीद राजा लागीं बरी गिरेस्तकाय आसली, दावीद राजा लागीं बेश्टांतले बेश्ट घोडे आसले, दावीद राजा लागीं बेश्टांतली बेश्ट सर्वंट आसली,
तें सोडात दावीद राजा लागीं बेश्टांतली बेश्ट बायलां असली. प्रेज द लॉर्ड. बेश्टांतली बेश्ट बायलां. पूण एक पावट दावीद राजा सांजेच्या वक्तार आपल्या टॅरिसेर वचून बाल्कनीन उबो आसतना एका तेच्या शिपायाच्या बायलेक न्हाताना ताणें पळयलें. पळय आतां, राजा आसलो आपल्या राजमहालान आनी ती वस्तोरी न्हाता रस्त्याचेर वा ती वस्तोरी न्हाता ज्या ठिकाणाचेर म्हटल्यार तें ठिकाण ती उबी आसली वा न्हाय आसली ती गरीब आसली. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जर तेंच्या लागीं पयशे असले, व्हडली गिरेस्त काय असली जाल्यार ती एका बऱ्या बाट टपान न्हाताली आसली. पूण तिच्या लागीं पयशे नासले, ती गरीब आसली. प्रेज द लॉर्ड. ती गरीब आसली. कित्याक सजमोन घेयात, खंयचीच वस्तोरी आपली प्रामाणीक वस्तोरी आपले आंग दाखोवंक दुसऱ्यांक दिवची ना. प्रेज द लॉर्ड. खंयचीच वस्तोरी ना. मागीर तेणी कितें केलें, दावीद राजा टॅरिसेर आसलो त्या वेळार ती वस्तोरी न्हाताली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी न्हाताना वस्तोरेक दावीद राजान पळयलें आनी दावीद राजान चवकशी काडली ती कोणाची बायल. आनी अशें सांगून धाडलें दावीद राजा, ती एका तुज्या शिपायाची उरिया हत्तीची बायल जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. उरिया हत्तीची बायल जावन आसा. आनी ती बायल तेणी शिपायांक धाडून आपणा लागीं घेवन घेतली. त्या वेळार त्या राती संबंध दवरलो आनी संबंध दवरल्या उपरांत थोड्या दिसान ती वस्तोरी तेच्या लागीं आयली आनी सांगूंक लागली, म्हज्या कुशव्यान तुजो पुरको आसा. आतां दावीद राजान कितें केलें, दावीद राजान तेचो जो शिपाई आसलो, जो उरिया हित्ती, तेका घरा लागीं आपयलें आनी घरा लागीं आपयल्या उपरांत तिका तिच्या सांगाताक नांदूंक सांगलें. पूण तो राजवाड्याच्या भायरूच न्हिदोंक रावलो. कित्याक तो म्हणूंक लागलो, आपूण इतले सेवक इतके योद्धा लडटात आनी हांव घरा कडेन न्हिदोंक ना. आनी तो लढाईक गेलो. उपरांत दावीद राजान चिंतलें, हें पाताक म्हाज्या आंगार येतलें, सो तेणी ताका फुडें धाडलो आनी त्या लढाईन तो मारून गेलो. प्रेज द लॉर्ड. सांगूंक सोदता तें कितें? प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार नाथाएल प्रवादी येयलो आनी नाथाएल प्रवादीन सांगलें कशा भाशेन दावीद राजान पाताक केला तें, त्या वेळार तेचे दोळे उक्ते जाले. पळयात, आयज दावीद राजाक गरज नसली, तेच्या लागीं ऑलरेडी सगळ्यो बायल्यो आसल्यो, सगळ्यांतल्यो बेश्टांतल्यो बेश्ट बायल आसल्यो, पूण तेणी अशें कित्याक केलें? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी आयज देवाचें उतर तेंच सांगता, आपणाच्या फायद्याचें तुमी चिंती नाकात. प्रेज द लॉर्ड. सगळेंच म्हाका जाय, हें म्हाका जाय, तें म्हाका जाय, तें हांव बिजनेस करतलो, ह्योय हांव बिजनेस करतलो. ना. देवान दर एकल्याक एक दिला. प्रेज द लॉर्ड. देणें दर एकल्याक, प्रेज द लॉर्ड, दर एकल्याक दिला. पळयात बायबल कितें म्हणटा जाणा, 1 कोरिंथकरान, ज्या वेळार बैल ज्या वेळार मरणी करतात न्हू, पांयान मरणी करतात, त्या वेळार तेच्या तोंडाक बांदू नाकान म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. कारण तो तेचो अधिकार आसा म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ज्या वेळार रुच्य पुस्तक सांगता, ज्या वेळार तुमी भात कातरतात, त्या वेळार सगळ्यान शेवटच्या भात तुमी एकठांय नाकान म्हणटात. कित्याक ते भात जनावरांक सोडात म्हणटा, सुकण्यांक सोडात म्हणटा. पळयात, हर एका वेळार देवान एक जबाबदारी दिल्या, पूण आतांचो हे संवसारान सगळें आमी घेवंक पळयता, सगळें आमी घेवंक पळयता. प्रेज द लॉर्ड. कितें जाला प्रॉब्लम? आमी समाधानी ना बाबा, आमी समाधानी ना. जर समाधानी आसल्यार ना, आमकां एका वस्तून धादोशी जातली आसल्या, पूण आमकां हें जाय, तें करतलो, हें करतलो, ना रे बाबा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हेका घडये तुमकां समाधीन, घडये तुमकां सगळें मेवतलें, पूण तुमी समाधानी नासतले. कित्याक जाणा बाबा?
तुमचें जें आसा तेचे परस तुमी 4 आनीक करीन केल्या. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, बायबल आमकां खूब कितें तरी शिकयता, खूब कितें शिकयता, आनी तें आमी शिकोंक जाय बाबा. तुमच्या सांगाताक हांव पासून शिकता. प्रेज द लॉर्ड. आप आपणाच्या फायद्याचे चिंतू नाकात, पूण दुसऱ्याचे फायद्याचे चिंतात. प्रेज द लॉर्ड. फिलिपकरन चॅप्टर 2:4. आप आपल्याच्या फायद्याचे चिंतू नाकात, आप आपल्या फायद्याचे चिंतीत नाकात, दुसऱ्याचे फायद्याचे चिंतात. हे खूब गरजेचे, हे खूब गरजेचे आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळय 5वी लायन कितें म्हणटा, तुमची जी फिलींग आसा, तुमची भावना आसा, ती जेजू क्रिस्ताची भावना जावन. म्हटल्यार जेजू क्रिस्ताक जशी फिलींग आसले, जेजू क्रिस्ताक जशे चुरचुरे दिसताले, जेजू क्रिस्ताक जशी लोकांची दया दिसतली, तशें तुजी आनी म्हजे फिलींग जावनी म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. पण आयच्या ह्या दिसांनी लोकांक फिलींग ना, लोकांक फिलींग ना. मारतात जाल्यार मरोनी, करतात जाल्यार करोनी. आमकां कितें, म्हजें घर आसा न्हू, म्हज्या घरान बेश्टातले बेश्ट आसा न्हू. प्रेज द लॉर्ड. फिलींग ना, फिलींग ना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, देवाचें उतर संपूर्णकाय तुमकां स्वतंत्र दिता. आमेन. संपूर्णकाय तुमकां स्वतंत्र दिता. संपूर्णकाय, संपूर्णकाय. हालेलुया. पळयात, आमी न्हू जेजू भाशेन चिंतणारी आसूंक जाय. आमी जेजू भाशेन चिंतणारी आसूंक जाय. जसो जेजू चिंतता तशें आमकां चिंतूंक जाय. पळयात, आमी फकत बायबल वाचून देवाची आज्ञा पाळून चलणारी भुरगीं नाकात, पूण जसो देवान मोग केला दुसऱ्यांचो, तशें एकामेकाची मोग करणारी पासून भुरगीं जावंक जाय. आमेन. कित्याक जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें, आनी हांव एक तुमकां आज्ञा दिता, जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तूं तुज्या पेल्याचो मोग करूंक जाय. ते फिलींग येवंक जाय. जर तेका दूख जाता तर म्हाका दूख जावंक जाय, तर तें खरो मोग. प्रेज द लॉर्ड. जर तेच्या दुखण्यान तुका जर दूख मेवना तर तो मोग ना. ते एक भास्करपणा, ते एक भास्करपणा. हालेलुया. पळयात, जेजू आमकां वेगवेगळ्या विशयार सजमयता आनी वेगवेगळ्या विशयार आमकां सावध करता. कित्याक तो आमकां दिसान दीस पवित्र करूंक सोदता. आमेन. सो पळयात, आयकात, आमचें जिवीत बदलुया. कित्याक तो सोबीत आसा. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या तुज्या उतरां पासून, तुजी उतरां साशणीक जिविताची, जेका सजमता तो आपलें जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तो संपूर्णकायेन तेच्या जिवितान बेश्ट आसा. आमेन. गॉड ब्लेस.